शिवलिंग हें एक वेगळ्याच तरेचें फूल. ही फुलां सहसा खंयय दिसनात. फोंड्या दाबाळ सोमनाथाच्या देवळा कडेन ही फुलां फुलतात. नांवा प्रमाणे त्या फुलांचो आकार शिवलिंगा भशेन. वर्साचे 10 म्हयने ही फुलां फुलतात. ती कोण घरांनी व्हरनात, घरांनी वापरिनात, माथ्याकय माळिनात. हें फूल फक्त देवाक, चड करून शंकराक घालतात. शिवलिंगाच्या फुलाचेर खासा रिपोर्ट. थोडे मातशे बंद उरता कितें म्हयनोभर वयता आनी परत मागीर आपूण परत फुलता अशें तेजें हें म्हणटकीर फुलाचें पळय कितें आसा फुलां पिंडीक आसा ही पळय सारकी ज्या देवाची पिंडीक आसा तशी पिंडीक आसा. हें पळय सारकी सरपाची पातें आसता काय ती माळपा घरान ना घरा ना ही फुलां माळेक ना ती फक्त देवस्थाना वापरप अशें. कोणी हाडून लायल्लें? हय लायल्लें बरी वर्सां ताका मागीर आमची बुद्धी करून लायल्लें. अशें वर्सांतल्यान कितले फावटी फुलता बीन काय? वर्साच्यान म्हाका दिसता 10 फावटी फुलतालें तें. 10 फावटी फुलता? हय फुलता तितल्या बंद पडटा तें. कितें म्हणटा फुलाक? शिवलिंग. शिवलिंग म्हणटा ताका शिवलिंग. शिवलिंग. हय तेन्ना हें आतां फळ जालें न्हू ताका बी तयार जालें. भायल्यान ताका येयना कोंब येयना ताका फक्त बियाची हें जाता फळाक बी जाता आनी तें बी म्हण तें बरे पद्दतीन तें घातल्यार तें किलोन दितात. म्हळ्यार शेणान बिणान जर घातली जाल्यार आमी किलोन काडटा तें सगळें शेणाचेर किलोन काडलें. ह्या वाठाराक आनी खंयचे आसा खंय झाड आपण किंचित ती गोंयांत खंय लागता थंय लागता किंचित आसा. मग आमी आतां सप्लाय केल्या खूब देवळांनी आमी केल्या हय रोपे काडून. UBA प्रो बास्केटबॉल लीगाच्या फायनलींत मुंबय चॅलेंजर्स आड बेंगळुरू बिस्ट खेळटले. सेमीफायनलींत बेंगळुरून पुणे पेशवाक मारले. मुंबयन पंजाब स्टिलर्साक हरयले. बेस्ट ऑफ 3 फायनल मंगळारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुरू जातल्यो. Newton with Palpreet waiting. He leaves it for Amrit. Paul is the one. Look at Amrit. Palpreet for 3. 3-second clock again. First time's a warning like that. And look at Amrit. Paul slam it down. Lead the largest of the night. 13 points. Palpreet again from outside. And he hits his second shape. And he clearly has heart as well. Palpreet trying to get around Amrit Paul and does. What a strong move, rarity for him. Narendra, another open look, and the big guy. Narendra hits. And that's the... And in transition, Vishesh finishes. The lead is back to a 4-point game. Vishesh driving and scoring. Give a break.